नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आपल्या खासदारांचे निलंबन करपाची इच्छा नाशिल्ली. खासदारांनी संसदेच्या मर्यादेचे पालन करप आसा गरजेचे. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला. सरकार पत्रकारांच्या सुरक्षेविषयी आसा कटिबद्ध. अस्तंत बंगालात पत्रकारांची मारपेट जाल्ल्या ही वाईट आसा गजाल. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर. 4 डिसेंबराक सुरू झालेल्या संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाचो लोकसभेत आयज जालो समारोप. ह्या शियाळी सत्रात लोकसभेच्यो 14 बसका जाल्यो आणि पास जाली 18 विधेयकां. वीज खाते आणि भौशीक वितरण आणि गिरायक व्यवहार खाते आणि फोणेच्या अॅग्रो बाजार हांच्या जोडपालवान मनयलो राष्ट्रीय गिरायक कायदो दीस. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हांच्या मदलो मर्यादित षटकांच्या 3 सामन्यांच्या माळेंतलो निमाणो खेळ आयज दक्षिण आफ्रिकेत बॉलंड पार्कात जालो सुरू. आणि आता खबरो विस्तारान. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांची विरोधी खासदारांनी संसदेच्या भायर नक्कल करून तांचो अपमान केल्ल्या खातीर भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चान दिल्लीत प्रदर्शना केली आणि काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी हांणी माफी मागची अशें सांगलें. या संबंधान उलयतना लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी लोकसभेत सांगलें की आपल्याक ह्या खासदारांक निलंबित करपाची इच्छा नाशिल्ली. खासदारांनी संसदेच्या मर्यादेचे पालन करप गरजेचे आसा हे परत परत सांगून लेगीत खासदारांनी संसदेच्या नियमाचे पालन ना केल्ल्या खातीर आपल्याक तांचे निलंबन करपाक भाग पडले. तख्तियां लेकर भेजा आपको. आप चर्चा करिए, संवाद करिए, आपको मौका देंगे. पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य. नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले रहा कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं. मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता. आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है. उपराष्ट्रपतीच्या अपमानाच्या मुद्द्याचेर भाजपाच्यो खासदार पूनम महाजन हांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केल्या. विरोधी पक्षाक तांणी नाटक कंपनी अशें संबोधलां. संविधानान घडयल्ल्या देशांतल्या उंचेल्या दुसऱ्या पदाचो अपमान केल्या उपरांत ताचेर माफी मागपाची सोडून विरोधी पक्षाचे नाटक सुरूच आसा अशें दूरदर्शनाकडेन उलयतना पूनम महाजन हांणी सांगलें. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो स्वभाव है विपक्ष का, मुझे दुख इस बात का लग रहा है. जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें सिखाया कि जनता के काम के लिए हम इस मंदिर में आते हैं, जो संविधान ने दिया हुआ है, उसके खिलाफ संविधान के सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति जी, उनका अपमान, उसकी माफी मांगने की जगह आदरणीय ऑपोजिशन उस पर और तमाशा करी. मैं उनको तो नाटक कंपनी कहना चाहती. आदले राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी हांची चली शर्मिष्ठा मुखर्जी हिणे बरयल्ले प्रणब माय फादर ह्या पुस्तका वरवीं काँग्रेस पक्षातल्या कार्यकर्त्यांची गांधी घराण्याविशींची आणि तांची सेवा करपा विशींची मानसिकता दिसून येता अशें भाजपा खासदार पूनम महाजन हिणे सांगलें. काम करते हैं अभी गांधी परिवार के लिए, देश के लिए और कांग्रेस के लिए या संगठन के लिए नहीं, या पार्टी के लिए, सिर्फ गांधी परिवार के लिए काम करने वाले कांग्रेस के, मैं कहूंगी एम्प्लॉय जो हैं सारे, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो राजनीति में काम करने वाले लोग नहीं हैं. तो गांधी परिवार की सेवा करने वाले जो कांग्रेसी है, उनको सबको मैंने ये किताब हर बात को हाईलाइट करके भेजी हुई है और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज लोकसभेत सांगलें की सरकार पत्रकारांच्या सुरक्षेविशीं कटिबद्ध आसा. राज्यसभेत विचारिल्ल्या एका प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें की अस्तंत बंगालात पत्रकारांची मारपेट जाल्या ही वायट गजाल. विकसीत भारत यात्रेची खबर करपाक गेल्ल्या पत्रकारांक हिंसेक तोंड दिवचें पडलें. खेरीज अस्तंत बंगालच्या कांय लोकांनी विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या गाडयेची तोडफोड लेगीत केली. मंत्री ठाकूर हांणी सगळ्या राज्यांक पत्रकारांक सुरक्षा दिवची असो उलो मारलो. मिडिया लोकशायेचो चौथो स्तंभ जावन आसा अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगलें. तसेच संसद भवनाच्या परिसरात काय खासदारांनी उपराष्ट्रपतींची मिमिक्री करून तांचो अपमान केल्ल्या खातीर लेगीत तांची आलोचना केली.
कल्प यात्रा चल रही है, सभी राज्यों में गाड़ियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उनको तोड़ा भी गया, मारा भी गया, गाड़ियों को बंद भी कर लिया जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार उसको रोके, वहां के शरारती तत्व उसको मारपीट करे, और जो पत्रकार उसको देखने जाए, लिखने जाए, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करे। ये वातावरण सर कोई अच्छा नहीं। मेरा अनुरोध सभी राज्यों से रहेगा कि हमारे सभी जो पत्रकार मित्र हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। आज लोकसभेत एका प्रश्नाक जाप दितना नागरिक विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें की 2014 मेरेन देशांत फक्त 400 विमानां आशिल्लीं। आयज तांचो आंकडो 644 पावला। दर म्हयन्याक 2 ते 5 मेरेन विमानांत वाड जाता। मार्च 2024 मेरेन विमानांची संख्या 686 इतली जातली अशें तांणी मुखार सांगलें। Civil aviation sector, which had only 400 aircraft in 2014, today has increased to almost 644 aircraft, taking into account AOG, aircraft on ground, which today the number stands at roughly at about 140 from the point of view of the scheduled commercial airlines. Most 95% of the aircraft on ground in India today are in their current position because of only one engine supplier, and that is Pratt & Whitney. Whether it is Q400 aircraft, ATR aircraft, or Boeing or Airbus. Even though aircraft on ground are 140, our fleet is continuously expanding. From 626 last year, we've gone to a figure of 644. And as of March 2024, with the fleet induction, almost 2 to 5 aircraft per month, we will go to a number of 686. 4 डिसेंबराक सुरू जाल्ल्या संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाचो लोकसभेत आज समारोप जालो। या सत्रांत लोकसभेच्यो 14 बसका जाल्यो। लोकसभेचे 61 वरां आनी 50 मिनटांचे कामकाज पुराय जालें। 18 सरकारी विधेयकां लोकसभेत मांडली आनी भासाभाशे उपरांत तांकां मान्यताय लेगीत मेळ्ळी अशी माहिती लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी लोकसभेत समारोपा वेळार उलयतना सांगलें। माननीय सदस्यगण, अब हम 7वीं लोकसभा के 14वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें की जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित किए गए। व्ही.एम. साळगावकर कायदो महाविद्यालयाच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान एका खासा सुवाळ्याचे आयोजन जालें। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना मानाच्या सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो। जाल्यार न्यायाधीश महेश सोनक, व्ही.एम. साळगावकर कायदो महाविद्यालयाचे व्यवस्थापकीय मंडळांतले दत्तराज साळगावकर आनी साळगावकर कायदो महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शबीर अली ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले। साळगावकर कायदो महाविद्यालयात 70% परस चड चलयो कायद्याचे शिक्षण घेतात आणि साळगावकर कायदो महाविद्यालयाची समानतायेची संकल्पना ह्या दोन्ही मुद्द्यांची न्यायाधीश नागरत्ना आणि तांच्या उलोवपात तुस्त केली। Transition of power in Goa guaranteed substantive and multi-party democracy. I must say here that multi-party democracy is one of the basic features of our constitution, and it is only when the multi-party democracy is strengthened that the whole ethos and spirit of democracy would be strengthened not only under the constitution but in our country as a whole. कायदो, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात फुडारिल्ले म्हणपी अमेरिका आणि इंग्लंड सारखे देश लेगीत बायलांक ह्या क्षेत्रांनी फुडें येवपाक मान्यताय दिनाशिल्ले ही खेदाची गजाल आसा। आयज न्यायाधीश नागरत्ना हांचो तांच्या कायदो क्षेत्रांतल्या योगदाना खातीर भोवमान जाला, पूण दादल्यांनी सदांच बायलांक खंयच्याय क्षेत्रांत मुखार सरपा खातीर झगडपाक बाध्य केला अशें कायदो क्षेत्रांत बायलांच्या योगदाना विशीं उलयतना न्यायाधीश महेश सोनक हांणी सांगलें। Important milestone in the women's struggle to get a foothold in the legal profession and eventually in judiciary. Bluntly, I would say that men should hang their heads in shame because we forced women to struggle and fight for what was theirs in the first place. But then women can stand tall with their heads held high because despite all the odds, they are on the winning path.
Regrettably, we cannot say that the struggle is over. This struggle, according to me, should not be over until we men make amends, change our mindset, shun the stereotyping and gender pigeonholing. This is no longer a struggle between men and women. This is a struggle in which men and women must jointly fight to overcome certain attitudes in certain quarters that still need to be struggled with and ultimately defeated. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर भारताक ज्ञान आणि विज्ञाना खातीर वळखतात. केंद्र सरकाराक आध्यात्मिक आणि अर्थीक रूपान भारताक समृद्ध करपाचे आसा. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान दोळे दिपकावपी प्रगती केल्ली आसा. आयच्या नव्या पिळगेक भारताच्या संस्कृतीक दायजाचो अभिमान आसा. भगवान राम मंदिराचे सपन पुराय जावपाच्या वाटेर आसा अशें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी आयज पत्रकार परिशदेत सांगलें. प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि विकास भी और विरासत भी, इस संकल्पना ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रिजुविनेशन की दिशा में विलक्षण प्रयास भी किए और उल्लेखनीय सफलताएं भी प्राप्त की है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं और सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने को जिस तरह से महत्ता प्रदान की है, उसका परिणाम आज विश्व के पटल पर दिखाई देने लगा है. आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग न केवल पुनः प्रशस्त हुआ है, अपितु करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र के रूप में भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना के साथ में काम उस दिशा में आगे बढ़ेगा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है. कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का. मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है. कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. वीज खाते आणि भौशीक वितरण तशेंच गिरायक वेव्हार खाते हांणी फोंडेच्या एग्रो बाजार हांच्या जोड पालवान एका दिसाचे राष्ट्रीय गिरायक कायदो दीस कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक शेतकी मंत्री रवी नायक हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. भौशीक वितरण आणि गिरायक वेव्हार खात्याचे सचिव संजीत रॉड्रिगीस आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या कार्यावळीची सुरवात जाली. ह्या वेळार उलयतना शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें की गिरायकांक जर निकृश्ट दर्जाच्यो वस्तू चड किंमतीत दुकानदार दिता आणि विकत आसत जाल्यार ही चुकीची गजाल आसा. गिरायकान ह्या संबंदान कागाळ करप गरजेचें आसा. त्या खातीर गिरायकांक कायद्याची आणि ताच्या हक्काची माहिती आसप गरजेचें आसा अशें मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. जवळजवळ आज सगळं लायटीचे तेवूय जालं. गव्हर्मेंटान जवळजवळ 1600 कोटीची सध्या लायटीची केबल बी घालपाचें काम सगळें गोंयभर चालू आसा. म्हणजे फुडें फुडें आमची लायटी जी आसा, जे आमकां इलेक्ट्रीक जाताली किंवा आमकां पावसाक झाडां पडटा आनी लायट वयताली. भौशीक वितरण आणि गिरायक वेव्हार खात्याचे सचिव संजीत रॉड्रिगीस आणि केन संस्थेचे समन्वयक रोनाल्ड मार्टिन्स हांणी आपले मनोगत ह्या वेळार उक्तायलें. बिलां कशी कॅल्क्युलेट जातात, बील कशें वाचपाक, जातींची बील बरोवन येता, टायप मारून येता, बील मिटर रिडन घरा कडेन सोडटा. मेनी पीपल डू नॉट नो हाव टू रीड अ बील. हें कॅल्क्युलेट कशें जाता, डेसिमल पॉयंटान कितले पयशे येता आनी कशें फारीक करतात हें जाण जावपाक, हें कंज्युमर अवेर जावपाक आज हांगा तुमी प्रश्न विचारता.
हो पावर जो आहा हांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें दॅट 33 kV लायन घेतली 11 kV कनेक्शन घेतले डोमेस्टीक कनेक्शन घेतले हे कसलो क्वॉलिटी ऑफ पावर येवपाचें आमच्या घरान हे महत्वाचें आसा आनी वी हॅव टू नो दीस इज आवर रायट. त्यामुळे महत्त्वाचा विषय हा की आता तरेतरेच्या डिपार्टमेंटा बरोबर ह्यो प्रोग्रामी जातल्यो. आयच्या प्रोग्रामान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इनवॉल्व करून गिरायकाचे हक्क कितें आहा गिरायकाची जबाबदारी कितें आहा ते आयच्या प्रोग्रामान डिस्कस जातले. त्याच बरोबर नवो कायदो गिरायक संरक्षण नवो कायदो जो येयला त्या कायद्याचे बरोबर कितें करूंक शकता लोकांनी आपले हक्क कितें आसा हे आयज सगळे डिस्कस जातले. तेच बरोबर जेवणाच्या उपरांत एक स्पेशल सेशन आसतलो की जायते गिरायका कडेन कंप्लेन आसा पण ती कंप्लेन खंय घालची कशी घालची सगळे कंप्लेन कोर्टान घालपाक जाय. तरेतरेचे ग्रिवियन्स ऑफिसर आसता डिपार्टमेंटाचे हेल्पलायन आसा तर ह्या सगळ्याचेर फोकस घालपा खातीर आयज हो प्रोग्राम मुद्दम फोंड्या तालुक्यात आसा. आणि आता खबर कोरोनाची. देशात फाटल्या 24 वरांत कोरोनाच्या 358 दुयेंती सापडल्यात जाल्यार 6 जाणांक मरण आयलां. केरळात सगळ्यात चड कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. केरळात फाटल्या 24 वरांत 300 नवे कोरोना दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 3 जाणांक मरण आयलां. दक्षिणेकडच्या राज्यात कोरोना दुयेंतींचो आंकडो चड आसा. उत्तर भारतांतल्या राज्यांत लेगीत कोरोनाची नवी प्रकरणां दिसून येतात. हरियाणात 1, दिल्ली आनी गुजरातात 11, महाराष्ट्रात 10, तामिळनाडूत 12, तेलंगणात 5, कर्नाटकात 13 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्ली आसा. मुंबईत सध्या कोरोनाच्या 17 दुयेंतींचेर उपचार चालू आसात. मुंबईत RT-PCR चाचणी करपाचो निर्णय घेतला अशें भलायकी खात्यान सांगलां. देशात 2669 कोरोनाचे सक्रिय दुयेंती आसात. इतले मजगतीं गोंयांत आयज 4 नवे कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. सध्या गोंयांत 16 सक्रिय कोरोना दुयेंती उपचार घेतात. भाजपाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी आयज दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत निलंबीत केल्ल्या विरोधी पक्ष खासदारांचेर खर टिका केली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची निलंबीत खासदारांनी मिमिक्री केल्या ते सोबनाशिल्लें कृत्य आसा अशें पात्रा हांणी म्हळां. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू. ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है. भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है. आपको जनता वोट नहीं देगी, आपको जनता हराएगी. आप अपना फ्रस्ट्रेशन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर निकालेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे. सोऱ्याच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे मास्टरमाइंड आसात. ईडीन तांकां 2 फावटी समन्स धाडून लेगीत ते चौकशेक हाजीर रावले ना. हाच्या वेल्यान ते अपराधी आसा हे दिसून येता अशें तांणी मुखार सांगलें. इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले. वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे. अरविंद एंड अकाउंटेबिलिटी विल नेवर ट्रॅव्हल टुगेदर. रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा म्हळ्यार देशाच्या संस्कृतीक पुनर्जागरणा खातीर महत्वाची घडणूक आसा अशें भाजपाच्यो राज्यसभा खासदार इंदुबाला गोस्वामी हिणें दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला अर्थीक सामाजीक आनी मुळाव्या सुविधा वरवीं सकारात्मक बदल दिसून आयल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर जी की राम का जो मंदिर बनाया जा रहा है उसको लेकर बहुत उत्साह है पूरे भारतवर्ष. प्रधानमंत्री की जितने भी कार्यक्रम और योजनाएं रही हैं उन सब का उद्देश्य भारत के हर वर्ग से हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री जी ने देश के आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और व्यवस्थागत ढांचे में भी समय पर परिवर्तन करने का प्रयास किया है और वो परिवर्तन किए हैं जो देश के विकास की नई इबारत लिखने में सहयोगी हो. एनसीसीच्या 75व्या वर्सुकी दिसा निमतान 15 चलयो कॅडेट्स आणि 2 आर्मी अधिकाऱ्यांनी कन्याकुमारी सावन 8 डिसेंबराक सुरू केल्ली सायकल रॅली आयज बांबोळे हांगासर मिलिटरी स्टेशना कडेन पावली.
उपरांत कमांडंट 2STCचे ब्रिगेडियर AS सावनी हांणी तांकां येवकार दिलो. सायकल रॅलीत वांटेकार जाल्ल्या एका NCC कॅडेट्सान ताच्या रॅलीबद्दल माहिती दिली. NCC महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है. महिला शक्ति का अभेद्य सफर नाम की यह रैली कन्याकुमारी से शुरू हुई. यह रैली दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्लैगिंग की जाएगी. 32 दिन में 3225 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है. लगभग प्रतिदिन 97 किलोमीटर तय करते हुए हम केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र से होते हुए 31 दिसंबर 2023 को गुजरात में प्रविष्टित होंगे. यह सफ़र में हमने INA नेवल एकेडमी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया है. आगे के सफ़र में हम NDA कमांडो ट्रेनिंग स्कूल से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अजमेर, उदयपुर, जयपुर से होते हुए 21 जनवरी 2024 को दिल्ली में प्रविष्टित करेंगे. ये सफ़र ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और हम आप सबके आभारी हैं. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, मुंग हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF. लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. आणि परत फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हांच्या मदलो मर्यादीत षटकांचो म्हळ्यार 50 षटकांचो 3 सामन्याच्या खेळामाळेंतलो निमाणो खेळ आयज दक्षिण आफ्रिकेत पॉलंड पार्क हांगासर सुरू जालो. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलें. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना भारतान 3 गडे वगडावन 156 धावणे काडल्यो, जातून संजू सॅमसन 61 धावण्याचेर नावार आसा जाल्यार तिलक वर्मा 29 धावण्याचेर नावार आसा. दोन्ही पंगडांनी 1-1 सामनो जिखून बरोबरी केल्या. ह्या माळेंतलो आयचो खेळ जिखपी पंगड मालिकेचेर आपल्या नावाचो शिक्को मारतलो. भारतीय कुस्ती महासंघाचे नवे अध्यक्ष म्हणून संजय सिंग हांकां नेमल्यात. बेगिनात बेगीन कुस्तीच्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आयोजन जातले. तेच प्रमाण ऑलिंपिका खातीर कुस्तीपटूंची तयारी करून घेतले अशें नव्यान वेंचून आयिल्ले कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष संजय सिंग हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. आनी आतां वचूया बायलांच्या क्रिकेटी कडेन. आयज भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांच्या मदीं मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या कस लावपी बायलां क्रिकेट खेळांत ऑस्ट्रेलियान सगळे गडे वगडावन 219 धावणे काडल्यो. तांच्या मॅकब्रेथ खेळगड्यान 50 धावणे काडल्यो जाल्यार बेथमुनी हिणें 40 आनी एलिसा हिली हिणें 38 धावणे काडल्यो. खेळ सोंपलो तेन्ना भारतान 1 गडो वगडावन 98 धावण्यो काडल्यात. आनी आतां वचूया तापमाना कडेन. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 34.6 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आपल्या खासदारांचे निलंबन करपाची इत्सा नाशिल्ली. खासदारांनी संसदेच्या मर्यादेचे पालन करप आसा गरजेचें. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला. सरकार पत्रकारांच्या सुरक्षेविषयी आसा कटिबद्ध. अस्तंत बंगालात पत्रकारांची मारपेट जाल्या ही आसा वाईट गजाल. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर. चार डिसेंबराक सुरू जाल्ल्या संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाचो लोकसभेत आयज जालो समारोप. ह्या शियाळी सत्रांत लोकसभेच्यो 14 बसका जाल्यो आनी पास जाली 18 विधेयकां. वीज खाते आणि भौशीक वितरण तसेच गिरायक व्यवहार खाते हांणी फोंडेच्या एग्रो बाजार हांच्या जोड पालवान मनयलो राष्ट्रीय गिरायक कायदो दीस. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हांच्या मदलो मर्यादित षटकांच्या 3 सामन्यांच्या माळेंतलो खेळ
म्हळ्यार आयचो निमाळो खेळ दक्षिण आफ्रिकेत बॉलंड पार्कात सुरू जालो. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज पणजीचेर तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995 आणि डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 तशेंच डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.